नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. बीजेपीन आपले निमणे लिस्ट धुकल्ले फुडे उरिल्ल्या मतदारसंघातल्या उमेदवारांची घोषणा 15 तारखेक बंडखोरांक वेळ मेळचो न्ही म्हणून रणनीती. काँग्रेसीचे दुसरे लिस्ट आडकळे गठबंधनाक तयार. वेळी साळगावचेर थारना. वेळी फ्रेंडली कॉन्टेस्टाचो फॉर्म्युला. विजय झुजे रावल्यात काँग्रेसीचे सीईसीचे निर्णयाक. एमजी जेएसएमाचे पहिले लिस्ट डिक्लेअर. एमजीचे 18, मंचाचे 4. मांद्र्या मुख्यमंत्री पार्सेकारा आड श्रीधर मांजरेकार. पणजी आणि ताळगावच्या लिस्ट मागीर. आणि परिकार म्हणटा बीजेपीचो मुख्यमंत्री कोण तो वेळ येतगीच पळोवया. मगो म्हणटा बीजेपीचो दिल्लीच्यान येव नाजाल्यार फॉरेनांतल्यान तांचो मुख्यमंत्री सुदीनूच. बीजेपीन आपले निमणे लिस्ट फुडें धुकल्ला. उरिल्ल्या मतदारसंघातल्या उमेदवारांची घोषणा 15 तारखेक जातली अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा. बंडखोरांक वेळ मेळचो न्ही म्हणून ही रणनीती अशें सुत्रां सांगतात. मात रमेश तवडकार सारख्या भाजपाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांच्या पासियेंस सोंपपाक लागला. फुडले 24 वरां भितर पक्षान उमेदवारी जाहीर केली ना जाल्यार आपूण आपलो स्वतंत्र निर्णय घेतलो अशी डेडलायन तवडकारान भाजपाक दिल्या. बीजेपी 36 सिटांचेर कॅन्डिडेट घालपाची आसा. तातूंतले 29 बीजेपीन ब्रेस्तारा जाहीर केले. उरिल्ले 7 मतदारसंघ 15 जानेर मेरेन होमकळ्ळे. त्या 7 मंत्री रमेश तवडकाराचे काणकोण आणि सभापती अनंत शेट्टीचो मये मतदारसंघ आसा. ते साधारण 15 तारखेक. न्ही म्हटल्यार ते तेंची मिटींग जावपाक न्ही सगळे बाकीचे मुख्यमंत्री बाकीचे आसता ते येवपाक जाय सगळे 15 तारखेक डिक्लेअर. दुसरे वटेन रमेश तवडकारान ताचे खास 200 कार्यकर्त्यांची मिटींग घेतली. रमेशान आता भाजपाकूच डेडलायन घालून दिल्या. भाजपाच्या निर्णयाची शेनवार मेरेन वाट पळोवपाचें ताणें थारायलां. ना जाल्यार खंय तो स्वतंत्र निर्णय घेतलो. मया अनंत शेट्टीच्या कॅम्पात 2 दिसां फाटीं दिसतालो तो नेट सध्या दिसना. बंड करपाक सोदपी कार्यकर्ते सध्या बंड करपाचे तयारेत ना अशें चित्र सध्या मया आसा. बीजेपीच्या खासा सुत्रां कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण फाटीं दवरिल्ल्या 7 मतदारसंघांनी हे उमेदवार आसपाक शकतात. वाळपय सत्यविजय नाईक, पर्या विश्वजीत कृष्णराव राणे, कुडतरे आर्थूर डिसिल्वा, काणकोण विजय पै खोत, मया प्रवीण झाटये, फोंडे सुनील देसाय, प्रियोळ अजून निश्चित ना. उमेदवार घाल्यार मतां फुटून मोगोचो दीपक ढवळीकार जिखत म्हूण काँग्रेस आनी बीजेपी वेगळी स्ट्रॅटेजी करता. इतले मजगतीं थिये आनी सांखळेचे कांय काँग्रेस फुडारी आनी कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीचे दुसरे लिस्ट आडकळे. काँग्रेस गठबंधनाक तयार. मात गोवा फॉरवर्डाक सीट शेअरिंग मानवल्लें ना. साळगाव आनी वेळीचेर अडला. वेळी काँग्रेसीन कॅन्डिडेट जाहीर केला. तो सीट गोवा फॉरवर्ड मागता. थंय कुठ्ठाळे भशेन फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करपाचो फॉर्म्युला आयला. साळगांवाय ओडाताण. दिल्ली सीईसी कितें ते थारायतली. विजय आनी झुजे म्हणटा अलायन्साचे दिल्ली कितें ते थारता ते पळोवंक रावल्यात. अलायन्साचे जे कितें आमचो हें आशिल्लो ते आमी जे एक्सपेक्टेशन आशिल्लें ते आमी काँग्रेस हायकमांडा कडेन कन्वे केल्लें. आमचो डिमांड बदलूंक ना. पयलीं जो आशिल्लो तसोच तो दवरलेलो आहा. आतां फकत एक जाल्लें आहा की PCC प्रेसिडेंट नावेली मतदारसंघान उबो रावंक सोदता. थंय आमी आमचो कॅन्डिडेट घालूंक आमी फाटल्यान सरपाक तयार आहा. उरिल्ले 4 जे सीट आहात वेली, फातोर्डा, सिओली, सालिगांव ह्या सिटांनी आमचे कॅन्डिडेट ऑलरेडी फुडें गेल्ले आहा आनी कॅनवासींग स्टार्ट केलां. सिंबॉल लोकांचे कडेन पावयल्लो आहा. ते सीट आमी कॉन्टेस्ट करूंक सोदतात. हें आमी काँग्रेस हायकमांडा कडेन कन्वे केल्लें आहा. नाव द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द काँग्रेस and we are waiting for them to decide. We have declared that we will file the nomination of these our candidates on the 16th of January, which is the 50th anniversary of the opinion poll. We believe this election will be the second opinion poll and a referendum on governance. आमचे हायकमांड जे प्रफुल्ल पटेल आमी सगळे गांवांनी आमची जी प्रपोजल आहा ती घातली की तुमकां सिटाचेर थिंगा कॉम्प्रोमायज जावपाक जाय आनी आता राहुल गांधी बगले बसोन ते डिस्कशन करपाचें आहा.
मागीर आमकां विश्वास की अलायन्स म्हणटा तें सारकें गरजेचें आनी फायनली अलायन्स जातलें ऑल थ्री पार्टीज. पूण तुमकां कितली सिटां गावतली? आमी सीट मागले, आमी सांगलां वेर देर इज अ विनेबिलिटी जे आमी खूंय जिखपाक शकता थिंगा आमी इतली सिटां आमी हें केलां. विजय आणि जुजे काँग्रेस कितें सांगता काय पळोवंक रावल्यात. खासा सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण काँग्रेसीत 2 गट जाल्यात. एका गटाक युती नाका जाल्यार दुसऱ्याक जाय. प्रदेशाध्यक्ष फालेरो तितलोसो युतीच्या फावरात ना जाल्यार आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचो युतीक पुराय तेंको. गोवा फॉरवर्ड सालिगांव, शिवोले, फातोड्डे आनी वेळ्ळी मागता. ह्या 4 सिटां पैकी वेळ्ळी सोडून 3 गोवा फॉरवर्डाक दिवचे आनी वेळ्ळी काँग्रेसीन आपलो उमेदवार घालचो आनी गोवा फॉरवर्डान आपलो. थंय फ्रेंडली फायट करप असो फॉर्म्युला. दोनूय गटांची दिल्लीत बसका चल्ल्या. दिल्ली CECचे बसकेत कितें ते थारतले. बाबूश मोन्सेरात आणि रमाकांत बोरकार शुक्रारा युनायटेड गोवन पार्टीत गेले. बाबूश पणजे आणि बोरकार कुठ्ठाळे UJPच्या तिकिटीर लढटले. UJPचो काँग्रेसीक तेंको आसतलो. कुठ्ठाळे काँग्रेसीनय आपलो उमेदवार जाहीर केला. थंय आतां UJPचो बोरकार लढटा. ती खंय फ्रेंडली लढत. Because Santa Cruz, I said, like Congress is candidate. Taligaon Congress candidate, and San Andre was Congress candidate. So that is the reason I said that I opted for Kortali seat. So now Kortali, there will be no Congress candidate. Kortali. No, there will be a Congress. See, Congress had already identified a candidate. Yeah. But then after they relented and they said that we will field a candidate. You all can field your candidate. So let us have a friendly fight. राष्ट्रवादी काँग्रेसीत आशिल्ली ZP नेली रॉड्रिगीज आणि राखी नायक गोवा विकास पार्टीत गेली. NCP युती खातीर काँग्रेसी कडेन उलयता. काँग्रेसीच्या युतीच्या चर्चेक लागून जॉर्ज बारेटोनूय NCP सोडली. आतां नेली रॉड्रिगीज कुठ्ठाळे, जॉर्ज बारेटो नावेले आणि राखी नायक सांग्यार GVPच्या तिकेटीर लढटली. But in this grand alliance, they have left me out after winning Zilla Panchayat elections 4 times and doing so much of social work. So for me, it's the people's ticket that matters, and I've therefore decided to join GVP party, which I contested last time in Kortali, and being hardly any an unknown entity, sort of I was second highest with 5,200 votes. जेन्ना पार्टी येयलो जेन्ना पार्टी बरी फॉर्मा येयली आनी आमकां आश्वासन दिलें की म्हाका टिकेट दितले टिकेट दितले म्हणून. जेन्ना म्हाका टिकेट दिवपा टायम येयलो तेन्ना म्हाका थिंगा बॉयकॉट केलो लास्ट मोमेंटार. आनी आज पासून टील नाव 10 मिनट पयलीं म्हाका फोन येयला अलायन्स जायना म्हणून. जॉय तूं रिजायन जायना का तूं राव. ही फोकाणां लुईज नायक आनी चर्चिला गेली. जाल्यार तरी म्हाका टिकेट एक म्हाका भायर मारपाक नावेली कॉन्स्टिट्युएंसी कित्याक त्या जाणा विनींग कॅन्डिडेट म्हणटा थिंगा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. MG JSMन युतीचे उमेदवाराचे पयले लिस्ट डिक्लेअर केले. MGन आपले 18 जाल्यार JSMन 4 उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केला. मांद्र्या मुख्यमंत्री पार्सेकारा आड MGन श्रीधर मांजरेकाराक देवयला. JSMन पणजे, काणकोण आणि ताळगांवचो उमेदवार डिक्लेअर केल्लो ना. मंच म्हणटा राजू कॅन्डिडेट म्हूण फाटीं सरलो तरी मंचाक प्रचार करतलो. MG आणि JSMन आपल्या उमेदवारांचे पयले लिस्ट शुक्रारा सांजे जाहीर केले. MGच्या पयल्या लिस्टांतले 18 कॅन्डिडेट आसात ते अशे: मांद्र्या श्रीधर मांजरेकार, पेडण्यां बाबू आजगांवकार, दिवचल नरेश सावळ, म्हापशां विनोद फडके, सांतांद्रे जगदीश भोबे, कुंभारजुवा प्रसाद हरमलकार, शिरोडा अभय प्रभू, वाळपय विजय गांवकार, प्रियोळ दीपक ढवळीकार, फोंड्यां लव मामलेदार, मडकय सुदीन ढवळीकार, वास्को मनेश आरोलकार, दाबोळे प्रेमानंद नानोस्कार, कुट्टरी कोसेसांव डायस, फातोड्डा दिलीप नायक, नावेली सत्यविजय नायक, सावड्डे दीपक पावसकार, सांगे वासुदेव मेंगावकार. ज्या पार्लमेंटरी बोर्डान 18 मतदारसंघातले उमेदवार सिलेक्ट केल्ले आसा आणि ह्या 18 उमेदवाराचे पयले लिस्ट आज आमी जाहीर करता. उरिल्लें जे दुसरें लिस्ट आसा ते फाल्यां सांजचें किंवा सोमारा सकाळ पर्यंत फाल्यां सांजचें आमी जाहीर करतले. JSMन नांवां जाहीर केल्ले उमेदवार आसात ते अशे: शिवोले परेश रायकार, साखळे दोतोर सुरेश आमोणकार, कुडचडे श्याम सातार्डेकार, मया आत्माराम गांवकार. गोवा सुरक्षा मंच म्हणटा राजूची तब्येत बरी नाशिल्ल्यान तो फाटीं सरलो तरी तो मंचाक इलेक्शनाक वावुरतलो म्हूण JSM म्हणटा. राजू सुकेरकरांक अनाउन्स केल्लो पण हेल्थ ग्राउंडाचेर अजून ते फायनल जायना. केन्ना करतले?
हय फाल्यां सांज मेरेन जातलें अशें दिसता ना अजूनही ते फायनल ना एक आसूं शकता की जो प्रबळ कॅन्डिडेट प्रोवायड करतलो ते आमची सगळे सीट शेरिंगान सगळी फ्लेक्झिबिलिटी आसा करूं येता डेफिनेटली हेल्थ इज रिजन कारण 6-7 म्हयन्या पयलीं मातशें ताका सिवियर प्रॉब्लेम जाल्लो तेन्ना चेकअप केल्या नंतर एक प्रॉब्लेम डिटेक्ट जालो मागीर ते मेडिसीन घेवन सबसायड जालें पण हालीं डिक्लेअर केल्या बरोबर ताणें जे पळय एक्सटेन्सीव भोंवलो तो तातूंतल्यान परत तो प्रॉब्लेम सुरू जालो ताणें आमकां सांगूंक ना अजुनी की आपूण रावना म्हणून तेंच्या फॅमिली कडल्यान जेन्ना कळ्ळें की ताका प्रॉब्लेम आसा मागीर आमीच आग्रह केलो असो जर प्रॉब्लेम जर जाल्यार आमकां विचार करुया आनी आमीच ताका लगेच मुंबय धाडलो चॅकअपा खातीर बाबू सांग बाबू आयज फाल्यां भितर फायनल जातले तो रावतलो काय आमी दुसरो कोण तरी सबस्टिट्यूट डेफिनेटली दुसरो कॅन्डिडेट जर आमी प्रोवायड जर केलो जाल्यार राजूभाई इलेक्शनाचे सादारण सूत्रधार आसता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. घेऊया एक ब्रेक.